सांखळे आनी फोंड्या पालिकेंतले 2 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात। सांखळे पालिकेचे आदले नगराध्यक्ष आनी हे फावट भाजपान गेल्ले रियाज खान वॉर्ड नंबर 8तल्यान जाल्यार टुगेदर फॉर सांखळी गटाचे प्रवीण ब्लेगन वॉर्ड नंबर 5तल्यान बिनविरोध वेंचून आयल्यात। फोंड्या पालिकेचे आदले नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी वॉर्ड नंबर 7तल्यान जाल्यार भाजपा तेको आशिल्ली दर्शना नायकान आपलो अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान वॉर्ड नंबर 13तल्यान विद्या पुनाळेकार बिनविरोध वेंचून आयल्या। बेरेस्तारा अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस आशिल्लो। नंबर 8 मुजावरवाडा आमच्या लोकांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा। गेले फाटली 15 वर्सां सतत माझे वाड्यावयले लोक सगळे माझे वांगडा आसा। 15 वर्सां म्हाका कंटिन्यू 3 टर्म कंटिन्यू निवडून हाडलो। तेजे मागीर ओबीसी जालो तेन्ना दामू गाडयेक निवडून हाडलो। तेजे मागीर ओबीसी परत जालो तेन्ना राजन आमेशकराक निवडून हाडलो। तशेंच हांव आमच्या लोकांचे आभार मानता। तशेंच हे फावट हांवें आमची हांव पयलीं काँग्रेस पार्टीन आहलो ते आतां हांवें बीजेपी पार्टीन हांव गेल्लो आसा। तशेंच दोतोरान म्हाका खूब हेल्प केलो आनी दोतोरान आमकां आश्वासन दिलें आसा। आमच्या वाड्यार खूब भुरगे बेकार आसा, चडशीं यूथ बेकार आसा। ते खातीर हांव दोतोरा कडेन मागता जाता तितले आमच्या वाड्यार भुरग्यांक जॉब दिवपाचे। गव्हर्मेंट तशें न्हू, प्रायवेट जाता जाल्यार प्रायवेट सुद्दां दिवपाचे। जाल्यार खंयचो बिजनस केलो म्हणल्यार बिजनस सुद्दां दिल्या जाता। तशें हांव दोतोरा कडेन इतलें मागता आनी दोतोरान आमचे मुजावर वाड्याचे फाटीं रावपाचें आमचे हातात सुद्दां। पयले सुवातेर म्हजो ऑपोजीट कॅन्डिडेट आशिल्लो भरत पुरोहीत ताचे आभार मानता की ताणें आयज म्हाका सपोर्ट केलो आनी आपलो कॅन्डिडेट विथड्रॉ केलो। आनी सगळ्यांत श्रेय हांव आमचे कार्यकर्ते, म्हज्या वाड्यावयले म्हजे वोटर, म्हजे सपोर्टर आनी आमचे करून आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे आमदार जे मंत्री रवी नाईक, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष सदानंदभाई तनावडे, राज्यसभेचे खासदार विनयभाई तेंडुलकर, आमचे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी नरेन सावयकर, यांच्या सगळ्यांचे हांव आभार मानता की त्यांनी सगळ्यांनी हो फुडाकार घेवन आयज म्हाका बिनविरोध निवड केली। आनी आमी आयज 15 पैकी एक आयज निवड जाल्ली आसा आनी 2 मार्गार आसा। हांव तुमकां सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचे सक्षम अशें नेतृत्व देशान आनी आमच्या गोंय राज्यांत मुख्यमंत्री दिता, देशान आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिता आनी आमकां फोंड्यान विकास करपा जाय जाल्यार म्युनिसिपालिटी स्थिर म्युनिसिपालिटी येवपाची गरज आसा। हांव सगळे फोंडेकारां कडेन मागता की 15चे 15 जाग्यार भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार जे दितले ते निवडून येवचे आनी फोंडेचो विकास करपाक आमकां परत एकदा संद दिवची।